नमस्कार. गोवा टुडे दत्तराज नायकाचा येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कॅसिनो, पार्लर, क्रूज, स्पा, नायट क्लब सोमारा सावन 50% ताकीन सुरू. निर्णयाक येवकार. चार्टर्ड फ्लायटी उक्त्यो करच्यो. टीटीएजी मागता एक्सायज लायसन फीत थाकाय. अनंत चतुर्दशी जाली तशी राजकीय पक्षांच्या स्ट्रॅटेजिस्टांची गोंयांत वेंचणुकेचे तयारेक यो वस सुरू. पी चिदंबरमा उपरांत फडणवीस, केजरीवाल, जरदोश, किशन रेड्डी गोंयांत. सरकार तुमच्या दारी थियेसावन सुरू. लोकां खातीर वेगवेगळ्यो सेवा, स्किमी, दाखल्यांच्यो फॉर्मलदादी एके सुवातेर तडीक. लोकांनी लाव घेवचो. मुख्यमंत्र्याचो उलो. सरकार मेजा मांडटा लोकांचे पोटा पाणयाचे वेवस्थेक. जात्रो, मार्केटांनी लोकांक व्यसनाक लावपी मेजा मांडटल्या फुडाऱ्यांच्या नांवान निलकंठाचो किरणाचेर नांव नासतना फार. गोंयांत सरपळ्यो चोरपी आरोपी लागलो बेंगलोर पुलिसांच्या हाताक. बेंगलोरांत चोरयांच्या केशींनी ताब्यात घेवन रिकव्हरीक हाडिल्ले कडेन गोंय पुलिशेक सांपडलो. नुस्त्यांची फॉर्मेलिन टेस्टिंग लॅब खंय पावली. बीजेपी आड मतां घेवन जिखलो आनी फातोड्डेकारांचो घात केलो. इलेक्शन ऑफिस उगडटना आपाचे फातोड्ड्या विजयाचेर फार. आनी चवथीचो फिवर जालो. अनंत चतुर्दशीन चवथीचो सीझन सोंपलो. कोविडांत दुसरी चवथ तिसरे ल्हार नासतना निर्विघ्न. 11 दिसांचे गणपती चल्ले वर्साचे गंगेचे वाटेक. ट्युरिझम सुरू करूंक सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक टीटीएजीचो येवकार. ट्युरिझमाक बळगें दिवंक केंद्रान चार्टर्ड प्लेन सुरू करचे म्हूण टीटीएजी मागता. गोंयांत कोविडाचे तिसरे ल्हार येवपाची शक्यताय उणी. पर्यटन उद्देगांक एक्सायज ड्युटीत थाकाय दिवची. लायसन्स फी खंय तात्पुरती माफ करची. कसिनो, पार्लर, क्रूज, स्पा, नायट क्लब सोमारा सावन 50% ताकीन सुरू. ऑक्युपन्सी वाडटली हॉटेलाची, जेंची खूप कमी आसा ती, स्पेशली सिटी हॉटेल्स. सेकंडली द पीपल हू आर इन एंड अराउंड जे कॅसिनोज आसा तांकां एक बेनिफीट मेळटलो. बाकीचे डायरेक्ट खंयचे तरी टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसा तांकांय फायदो जातलो. आणि ओवरऑल इट वील हेल्प द इंडस्ट्री. चार्टर टुरिस्ट जे आसा ते विजा फॉर इंटरनॅशनल टुरिस्ट तेंचे अनाउन्स करपा जाय इमिजिएटली. आणि फॉलोड बाय विथ द चार्टर ऑपरेशन. अगर ते डायरेक्ट हे दिना रेगुलर तर अंडर बबल चार्टर फॉरेन टुरिस्ट शूड बी अलाउड इन टू गोवा. आणि एंड ऑक्टोबर दॅट इज 1.5 महिन्यांनी ऑलमोस्ट 80% पॉप्युलेशन आमचे डबल वॅक्सिनेशन जातले होपफुली. विथ दॅट आय थिंक सेकंड वेव आयला इट वील बी मायल्डर फॉर्म. आणि ओवरऑल तुम्ही पळयात जाल्यार अल्टिमेटली इकॉनॉमी एक्टिविटी हॅज टू गो ऑन. की लॉकडावन कितके म्हणून करतले लोकांनी आपले प्रोटोकॉल फॉलो करपा जाय. आणि थर्ड वेव येव ना येव बट जे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जे आमी म्हणटात दॅट वील हॅज टू रिमेन हियर फॉर एटलीस्ट अनदर 18 months to 2 years. बट आमी आस्क फॉर रिलीफ फॉर सर्वायवल आफ्टर सेकंड वेव. की एक्सायजान तेंच्यांनी आमकां रिलीफ दिवची. तेंच्यांनी टुरिझम लायसन्स फी वाडयला ती तेंच्यांनी वेव ऑफ करची टेम्पररी. थर्डली द पेंजीम म्युनिसिपालिटीनी टॅक्स वाडयला, खूब वाडयला हॉस्पिटलान. ते आमी सांगिल्लें की दे शूड कीप इन एबंडन्स ऑर दे शूड रिव्यू इट बॅक. थिंग्स वीच ऑन ईज ऑफ डुईंग बिझनेस स्पेशली ऑन द इव्हेंट फ्रंट त्यात खूब लायसन्सीसची गरज आसा. ते 1 point हे करून तांकां एक इजी फॉर्मेट दिवचो. बिकॉज अल्टिमेटली कितें आसा जितके आमी सिम्प्लिफाय करतले प्रोसिजर तितके लोक चड येतले. केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी गोंयांत आसा. ताका मेळून चार्टर फ्लायटी विशीं विशय काडपाचो टीटीएजीन थारायला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी तुळशीदास च्यारी. अनंत चतुर्दशी जाली तशी राजकीय पक्षांच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांची गोंयांत वेंचणुकेचे तयारेक यो वच परत सुरू. बीजेपीचो वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय टुरिझम मंत्री जी किशन रेड्डी, रेल्वे राज्यमंत्री दर्शना जरदोश गोंयांत. दिल्ली आपाचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालूय गोंयांत. शेनवारा सावन काँग्रेसीचो स्ट्रॅटेजिस्ट पी चिदंबरमाच्यो
ब्लॉकांकडेन बसका चलताल्यो. मजगती आदलो मंत्री दयानंद नार्वेकार एनसीपीच्या फुडाऱ्यांक मेळूंक मुंबय पावला. सरकाराच्यो 152 स्किमी आसात. तातूंतल्या 128 स्किमींचो लाव ऑनलायन फॉर्मां भरून घेवं येता. ह्यो स्किमी दर एक पात्र मनशाक मेरेन पावच्यो म्हूण सरकार तुमच्या दारी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो उलो. सरकार तुमच्या दारी मोहीम आयतारा कोलवाळे थेय सावन सुरू जाली. वेगवेगळ्यो सरकारी सेवा स्किमी दाखल्यांच्यो फॉर्मलदादी तडीक लावंक लोकांक हो उपक्रम बरो. आमी 60व्या मुक्तीच्या वर्सा तरी हे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर सरकार तुमच्या दारात घेवन आयल्या. हांव जेन्ना सरकार तुमच्या दारात म्हणटा तेन्ना म्हाका चिंता आसा समाजांतल्या शेवटच्या मनशाची, म्हाका चिंता आसा त्या म्हज्या जाणटेल्या आवयची, त्या म्हज्या विधवा भयणीची आनी म्हज्या अपंग भावाची. ह्यो ज्यो योजना फक्त म्हज्या पणजेच्या ऑफिसात लाल फिताच्या फायलीत आसल्यो म्हणून जावच्यो ना. त्यो योजना जेन्ना प्रत्येक मनशा पर्यंत पावतल्यो, प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पावतल्यो, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड. बरेचशे फावटी जेन्ना पळयता अजून कितल्याशाच लोकांक सरकाराच्यो योजना कितें आसा ह्योय अजून खबर ना. आमी सगळे जाण जर पळयत जाल्यार लाडली लक्ष्मी गृह आधार आनी DSSY हाज्या फुडें आमचें एकूय पावल वचना. सरकारा कडेन कमीत कमी आमी जर पळयल्यो जाल्यार 152 योजना आसा. 152. आयज जर तुमी पळयशात 128 सर्विसीस आमी घरा कडेन बसून ऑनलायन सर्विसीस लोकांक अवेलेबल करून दिता. ही सुरवात आसा. हो पयलो कार्यक्रम आसा. ह्या पयल्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान समेस्त गोंयच्या जनतेक हांव आव्हान करता की आमकां जायत्यो गजाली अजुनूय बी सरकारा कडल्यान मेळपाक शकता. सरकारा कडल्यान तुमी घेवपाक शकता. आमचो प्रयत्न आसतलो सकाळी 10 पासून ते सांजे 5 पर्यंत हर तरेची मदत हर तरेच्या लोकांक आमचे सरकारी अधिकारी जे हांगासर आयल्या ते सांजे 5 पर्यंत तुमची सगळ्यांची जी कामां आसतल्यो, ज्यो योजना आसतल्यो ह्यो तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आयल्या. सरकार मेजां मांडटा ती लोकांक पोटा पाणयाची वेवस्था करूंक. थोडे लोक मार्केटांनी आनी जात्रेक मेजां मांडपाक लागल्यात. ती मेजां लोकांचे संवसार उध्वस्त करपाची. तिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकाराचो नांव घेनासतना गोवा फॉरवर्डाच्या किरणाचेर बाण. खरे फुडारी खंय समाजाक बऱ्या मार्गार व्हरतात, व्यसनाक लायनात. आयज जी गव्हर्नमेंट ऑफिसाची जशी टेबलां भायर आमकां दिसता आमच्या हॉलान सगळे कडेन अशेंच फुडें फुडें कारण तेंच्यांनी मतदारसंघान सुरू केल्या ती बरी आहा. ह्यान फुडें हे सगळे तेंचो प्रोग्राम कंप्लीट जाल्या उपरांत 4 गांवांनी बीन वचचे अशें मागता. जी तेंच्यांनी जी टेबलां आयज हांगा सुरू केल्या ही आरोग्य दिनारे जनतेक ज्यो स्किमी आहा जे काम धंद्या खातीर कितें तरी मार्गदर्शन गावणारी टेबल आहा न्हू जी जात्रेक आनी मार्केटान गावता ती फॅमिली उध्वस्त करणारी टेबल आसा. ती फॅमिली खंय तरी घरान झगडी करणारे आहा, खंय तरी महिला वर्गाक त्रास करणारे आहा. आनी हे जे दलाल आसा ह्या टेबलांचे हे मिरयता हे तुमच्या आमच्या शेजारचे आसूं गांवचे आसूं भुरग्यांची वाट करपाचें आहा. कारण हांवें एका भुरग्याचे आमचे कोलवाळे आयकलेले. तेजी आजी म्हणटाली म्हाजो चेडो नातू येता घरा म्हणटा मी म्हणल्यार ती 5 मारले म्हणटा बियरी. खंय गेले रे? ना भाईगेर मिटींग आसली 5 बियरी मारून मी येयले. कारण आमी जे नेते आहा आमी जे लिडर आहा जाल्यार आमी सुसंस्कार दिवपाचे विचार आहा. आमी जेन्ना लिडर म्हणटा जे लोक अपेक्षीत आसता ते अपेक्षी पूर्ण करण्याची क्षमता आमी तांकां मार्गदर्शन करपाची क्षमता आमचे कडेन जाय न्हू. त्या भुरग्यांक दुसरो रस्तो जो आवय बापाची अपेक्षा. कारण वायट दिसता की आयज आमच्या बारीक कुटुंबान एक चेडो आसता. जर त्या फॅमिलीन एक चेडो आसलो जाय आनी तो त्या मार्गान गेलो जाय जाल्यार फॅमिली उध्वस्त जाता. फातोड्डेकारांचो आनी गोंयकारांचो विश्वासघात करतल्यांक माफ करचे न्हय. लोकांनी बीजेपीक वडोवपाक आमदार केलो मात फॉरवर्ड करून बीजेपी बरोबर गेलो. एनडीएत रावलो म्हूण आपाचो विजयाचेर फोग. आपान फातोड्ड्या तांचो उमेदवार संदेश तेलेकाराचे इलेक्शन ऑफिस उक्तें केलें. विश्वासघातकी म्हूण विजयाचेर आरोपांचो फार. फातोड्डेकारांक म्हाका दिसता खूब खेप अशें दिसता की जें घडलें
2017 नंतर इलेक्शन जावन जे घडलें ते दुर्दैवी आशिल्लें. ज्या लोकांनी आपलो फूल विश्वास एका मनशाचेर भारतीय जनता पार्टीक उडोवपा खातीर दवरलो, त्या मनशान फक्त फातोडेकारांचो विश्वासघात केलो ना, त्या मनशान विश्वासघात केलो प्रत्येक गोंयकाराचो. जो गोंयकाराक दिसतालें की भारतीय जनता पार्टी हाज्या मुखार सत्तेर येवपाक जायना, ह्या एका मनशान गोंयकाराचो आनी चड करून फातोडेच्या प्रत्येक वोटराचो विश्वासघात केल्लो आसा. आणि ह्या गरीब जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आम्ही करून दिवची ना, आम आदमी पार्टी करून दिवची ना. गोंयान आम आदमी पार्टीचे सरकार हाडपाचे आमी तयार दवरुया. चड ते करू ना, अवघे 4 महिने उरल्यात. कारण मनशाक केन्ना जॉब मेळना गोंयांत, सरकारी जॉब ताका मेळत ना, फक्त मिनिस्टराचें कनेक्शन जाय म्हणटा. तेन्ना आमचो दिल्लीचो मुखेलमंत्री आणि नॅशनल कन्व्हेनर ऑफ आम आदमी पार्टी ट्यूजडे गोंय येतलो. ही इज कमिंग टुमॉरो. ट्यूजडे व्हडले अनाउन्समेंट करतलो मेन अबाउट हाऊ टू टॅकल द जॉब प्रॉब्लम. हांगाच्या आमदाराचें कितें सांगू येता तुमकां, फातोर्डा सदां फॉरवर्ड म्हणटा, बरोबर. तुमकां दिसता फातोर्डा फॉरवर्ड गेला. आय गिव यू मेनी इन्स्टन्सीस. आमकां गोंयकाराक नुस्त्याची वोटी खोस. आयतार म्हणल्यार पयलीं आमी बाजारांत वता संडेचे, पण हांगा फाटीं ते फॉर्मालीन हें तें आयकलां तुमी न्ही, तेन्ना खंय आशिल्लो त्या आमदारान नेट करून सांगपाक लागलो बाबा फॉर्मालीन ते टेस्ट जाता हे जाता गेले ते लोकूय विचारले, पण आमी ताका मुद्दम जाग्या करून विचारता. आतां फातोर्डा ओकेजन सोदता, तुमी ते टेस्ट लॅब करून सोदतालो. हांगाचो आमदार ते खंय पावले ते टेस्ट लॅब. गोंयकारांक अजून तुवें एश्युरन्स दिवपा जाय. जे फॉर्मालीन फ्री फीश आमी गोंय खोस्तान खाताले नुस्तें आयतारचे सुद्दां सदांच, ते अजून ते नुस्त्याची पाड लागला अजून. तेन्ना तुजे टेस्ट लॅब जे आसले ते केन्ना बाबा उबे जातले तुजे. तुका कॅबिनेटांतलो काडलो तरी तूं एनडीएन रावलो. फाटीं जेन्ना म्युनिसिपल इलेक्शन कितें बोवा लोकांनीच ताका विचारलें, अरे तूं कितें करता, कितें उलयता असो. पार्टीन तुका थंयच्यान काडलो तरी तूं एनडीएन रावलो. मागीर लोकांच्या कंपल्शनान ताणें एनडीए सोडचें पडलें ताका. सो ही लोकांनी शिटकावणी जी आसा हे याद दवरपा जाय. योग्य तो धोडो हांगा जे फॉरवर्ड म्हणटात, जे नाल करता खरें बोणेर रे, हे बोणेरांक खरो धोडो शिकोवपा जाय. आता कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. नमस्कार, म्हजें नांव रुशाली सामंत. हांव ब्युटिशियन आनी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करता. ह्या फिल्डान म्हाका जवळ जवळ 15-16 वर्सां जालीं हांव काम करता. जातालें अशें की सदांच आपल्याक एक फायनान्शियल सपोर्ट जाय आसता, तो केन्ना केन्ना मेळना. जो बँकेचें लोन घेवपाक आमी खूब भिता. सो अशा वेळार फ्रिलान्सिंग हो एकूच ऑप्शन आसता आमचे कडेन. हांव सदांच अशें चिंततालें की म्हजो एक स्वताचो सेटअप आसचो, पण भंय दिसतालो. आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान हांवें 6 म्हयन्याचें ट्रेनिंग जेन्ना अटेंड केलें, थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की ईडीसी आमकां लोन दिता आनी ते लोन घेवन आमी आमचो स्वताचो सेटअप करपाक शकता. बँके परस हे लोन खूब चीप आसता किंवा इंट्रस्ट रेट तांचो खूब कमी आसता. सो हांवेंनूय अशें म्हटलें की हांव प्रयत्न करतलें आनी हे लोन घेवपाक लागून हांवें अप्लाय केलें. म्हाका आज खुशी जाता की ते लोन घेवन हांवें म्हजो पयलो सेटअप केलो, पण तो रेंटेड आशिल्ल्या कारणान मागीर हांवें अशें विचार केले की म्हजें स्वताचें अशें कितें तरी जाय. 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें एडिशनल लोन घेतले ईडीसींतल्यानूच आनी तेन्नाय त्याय वेळार म्हाका भरपूर तांची मदत मेळ्ळी, भरपूर तांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें स्वताची जागा घेवन हो सेटअप आज हांगा केल्लो आसा. म्हजें अशें मागणें आसा की गोंयच्या सगळ्या नवीन शिकिल्ल्या भुरग्यांनी, फ्रेशर्स, हर एक तरेच्या प्रोफेशनान जे भुरगे फुडें सरपाक शकता तांच्यांनी ह्या लोना खातीर अप्रोच जावचें, ईडीसी कडल्यान लोन घेवचें आनी आपले स्वताचो कारभार सुरू करपाक तांच्यांनी तांचे कडल्यान मदत घेवन तो करचो. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, जेईई, एनईईटी आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या जीव्हीएम वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात.
गोंयांत सरपळ्यो चोरून बेंगलोर पळिल्लो चोर निमाणे सापडलो. हालींच चेन स्नॅचिंगा खातीर फोटोंतल्यान व्हायरल जाल्लो चोर निमाणे बेंगलोरात थंयच्या पुलिसांनी धरलो. थंयच्या कांय चोरयेच्या केशींनी ताची चवकशी चलताली. रिकवरी खातीर गोंयांत हाडिल्ले कडेन गोंयच्या केशींनी सापडलो. सद्याक चोर बेंगलोर पुलिसांचे ताब्यांत आसा. आमी आतां कोकेरो सर्कला कडेन आहा. तुमकां हांगसर एक वेगळी केस म्हणजे जी चार पांच दीस फाटीं एक केस जाली चेन स्नॅचिंगाची कलंगूट अंजुना ह्या एरियेन. त्या केसी बद्दल तो एक्यूज आहा जो फोटो सर्क्युलेट जातालो हो जो स्कुटरीवेलो जो एक्यूज आसलो स्कुटरीचे बद्दल फोटो सर्क्युलेट जातालो तो एक्यूज मागीर गोंयची टीम एक बेंगलोर गेली. तेजे कारण तेजे लिंक्स बेंगलोर सापडटाले. दुसरे कडेन बेंगलोर पुलिसांनी ताका दुसरे एके केसीन थंय ताका डिटेन केलो आनी बेंगलोर पुलीस ताका ह्या आयतारा ते गोंयान पावल्या रिकवरी खातीर. पूण अशें कळटा की बेंगलोर पुलिसे कडेन केस रेजिस्टर ना बट ते रिकवरी खातीर गोंयान भोंवता म्हणून ते एक्युजांनी गोवा पुलिसांक जेन्ना हें लक्षांत येयलें गोवा पुलिसेन बेंगलोर पुलिसांक मेळोन सांगलें की बाबा आमच्या गोंयांत केसी आहा आनी हांगासर तेचे केसीचे अरेंज दाखोवपाक जाय हांगासर इन्वेस्टिगेट करपाक जाय. सो त्या खातीर हांगासर सद्या मातशें तेची उलोवणी चालू आहा की बेंगलोर पुलीस म्हणटा की बेंगलोर म्हणजे कर्नाटकान तेज्यो चड केसी आहा 30+ केसी आहा. गोंयांत फक्त 3-4 केसी आहा. सुपिरियरा कडेन उलोवन गोवा पुलिसान लास्ट डिसिजन घेतलें की पळय बेंगलोरचे केसीन तेजें पयलें इन्वेस्टिगेशन जातलें कारण थंय तेज्यो चडांत चड केसी आहा आनी ते रिकवरी खातीर त्या खातीर गोंयान येयल्ले ताका घेवन. पण ती जी टीम बेंगलोर वयता तेच्या वांगडा गोवा पुलिसाचो एक कॉन्स्टेबल बेंगलोर गेला. थंयचे सगळे केसीचे इन्वेस्टिगेशन जाता म्हटल्यार ताका परत गोंयचे केसी खातीर इन्वेस्टिगेशनां हाडटले अशें तरी आतां तरी आमकां कळटा. सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. बंगालची तृणमूल काँग्रेस गोंयांत वेंचणुकेची तयारी करता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तृणमूलाची एक टीम गोंयांत ठाण मांडून आसा. बीजेपी धरून वेगवेगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांक कांय आमदारांकूय ते मेळ्ळे. कळटा ते प्रमाण पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट प्रशांत किशोरूय गोंयांत येवन गेला. असंतुश्ट फुडाऱ्यांक गरोवप चल्ला. तृणमूल काँग्रेसीन 2012 गोंयांत वेंचणूक लढयल्ली. 20 उमेदवार घाल्ले. एकूय आयलो ना तरी 1.81% मतां घेतिल्ली. त्या उपरांत 2014ची लोकसभा वेंचणूक चर्चिल आलेमावान दक्षिण गोंयांतल्यान तृणमूल काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर लढोवन 12,000 मतां काडली. आतां वेंचणूक तेंकली तशी परत तृणमूल काँग्रेस गोंयांत एंट्री मारता. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत तृणमूल काँग्रेस देंवंक सोदता. तृणमूलाची एक टीम गोंयांत ठाण मांडून आसा. पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट प्रशांत किशोरूय 2 दीस गोंयांत रावन गेला. 40 सीट लढोवपाची तयारी तृणमूलान दवरल्या. गोंयांत 2012ची विधानसभा आनी 2014ची लोकसभा वेंचणूक टीएमसीन लढयल्ली. 2012 विधानसभेक 1.81% मतां जाल्यार 2014 तृणमूलाचेर चर्चिलाक 12,000 मतां मेळिल्ली. गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांक मेळपाचे टीएमसीच्या टिमीन सत्र चालू दवरला. काँग्रेस बीजेपींतल्या असंतुश्टांक घरी लावपाचे यत्न. टीएमसीच्या टिमीच्यो गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यां कडेन गाठी भेटी चल्ल्यात. तातूंत बीजेपी काँग्रेसी सयत हेर पक्षांच्या आमदार फुडाऱ्यां बरोबरय बसका चल्ल्यात. आंदोलनांनी सक्रीय एक्टिव्हिस्ट फुडाऱ्यांकूय ओडपाचे यत्न चल्ल्यात. फुडाऱ्यांक पार्टीत ओडून सीएम फेस म्हूण ऑफरी. काँग्रेसींतलो एक ज्येश्ठ फुडारी टीएमसीत येता म्हूण सांगत सुटल्यात. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण गोंयांतल्यान एकाय फुडाऱ्यान अजून तरी टीएमसीचे टिमीक पार्टीत येता म्हूण उतर दिल्लें ना. चडशे जाण टीएमसी कडच्यान 4 हात पयस रावल्यात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. एमपीटीत इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्ताराक केंद्राच्या सागरमाला प्रकल्पा वरवीं फंडिंगाचो प्रस्ताव क्लियर जाला. कंटेनर लोड अनलोडिंगाक मोबायल क्रेन घालतले. एमपीटीचो अध्यक्ष राजीव जलोटा उलयला. सारकी क्रेन नाशिल्ल्यान एमपीटीत कंटेनर सर्वीस बंद पडिल्ली. इंटरनॅशनल डॉमेस्टीक आनी फेरी क्रुजां खातीर एमपीटीत क्रूज टर्मिनल विस्तारपाचें चल्लां. आपले मंत्री महोदय साहेबांनी खूप मेहनत घेतली, बरीचशी बैठका घेतली आणि आम्हाला निर्देश दिले की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये इकडची कंटेनर वाहतूक परत सुरू झाली पाहिजे आणि त्यामुळे मॉर्मुगाव पोर्टनी
काही निर्णय घेतले, काही सवलती जाहीर केल्या आणि त्याच्यामुळे कंटेनर वेसल्स यायला सुरुवात झाली आहे. आपले मर्मुगाव पोर्टमधली एक जी मेजर मागणी होती ती एक हार्बर मोबाईल क्रेन, तर त्यासाठी सुद्धा जेव्हा आता कंटेनर व्यवसायासाठी आपल्याकडे मागणी आली गुजरातकडून ॲज वेल एज फीडर लाईन्सकडून, तर आपण त्याचा सुद्धा एक टेंडर कॉल केलेला आहे. सागरमालाच्या फंडामधून सुद्धा काही क्रेन्स किंवा वायबिलिटी गॅप फंडिंग कशी मिळवता येईल जेणेकरून ह्या पोर्टमध्ये सर्व्हिसेस जास्त एफिशियंट पुढील काळामध्ये होण्याचे प्रयत्न आमच्याकडून राहणार आहे. कोविडमुळे क्रूज बंद झालेला होता, पण याची सुरुवात आता होतो आहे. गोवामध्ये इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल जे आपण बांधणार होतो त्याच्या टेंडर आता काढण्यात आलेला आहे. 2-1 वर्षामध्ये इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल आणि त्याच्यासोबतच ॲक्च्युली डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल आणि एक फेरी टर्मिनल हे तिन्ही येणार आहे. गोंय सरकारा कडच्यान केंद्राक टुरिझम वाडोवपा विशीं कितलेशेच प्रस्ताव पावल्यात. केंद्राचे टुरिझम स्किमी वरवीं क्लियर जातले. ते भायर MPT पोर्टावेली बंद पडिल्ली कंटेनर सेवा परत सुरू करतले म्हूण केंद्रीय जहाज उद्देग आनी बंदरा मंत्री श्रीपाद नायक सांगता. कंटेनर सेवे विशीं खंय ऑपरेटरा कडेन उलोवप जालां. कोविडाचे परिस्थितीत कळाव जालो. टुरिझमाच्यो स्किमी आसा तातूंतल्यान गोंयचे सुद्दां प्रस्ताव गेल्यात आनी व्हरपाक खूब जाता. आमी राज्य सरकाराक आग्रह करतले की बाबा हांगा जे टुरिझमा खातीर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तो ह्या आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमी टुरिझमा कडल्यान घेवंक शकतात आनी ते व्हरून आमची चालू जाल्ली आसात. काही प्रस्ताव आसात पण काही आमच्यो स्कीम वर्सभर मातश्यो रिव्यू खातीर दवरलेल्यो आनी ताका लागून काही प्रोजेक्ट आमकां सँक्शन करून मेळना. पण आतां ते ऑलरेडी जाल्ले आसा, रिव्यू जाल्लो आसा आनी ते हातूंतल्यान आमी प्रस्ताव हांगा जे प्रपोजल हांगासरल्यान गेल्यात एक्झॅक्टली म्हाजे कडेन कितले ते नंबर ना परंतु गोंयच्यान खुबशे गेल्ले आसतात. आनी कितें जाय तेय प्रस्ताव मेळून आमी गोंयांत भरपूर मदत. कंटेनर सेवा परत सुरू करूंक लायल्या. इवन तांकां क्रेन सारकी जे काही मशिनरी जाय ती मशिनरी सुद्दां आमी आमचे टुरिझमाचे पयशे वापरून सुद्दां तांकां आमी दिवपाची तयारी दाखयल्ली आसा. आत्तां हळू कोरोना कोविड-19 दिलेलो असो कमी जायत गेला आनी त्यामुळे हांगासर मायनींग बंद आहा. परंतु कंटेनर सेवा बाकी जे काही मटेरियल हाडपा व्हरपाचो आसतलो तातूंत जर वाड करीत जाल्यार पोर्ट प्रॉफिटान परत येवंक शकता. ह्या पोर्टान खुबशें काम केल्लें पोर्टान खुबशे प्रॉफीट फाटीं मेळिल्लें आसा आनी त्या साठी जी काही मदत लागतली ती आमी ते शिपिंग मिनिस्ट्री म्हणून करता. पुलीस आनी लोकां मदले संबंद घटमूट करूंक म्हूण पेडणे पुलिसांचो नवो यत्न. चवथीच्या निमतान पेडणे पुलिसांनी रांगोळी सर्त दवरिल्ली. कलंगुटे आसतनाय अश्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी करतालो म्हूण पेडणेचो PI जिवबा दळवी सांगता. कोविडाची बंधनां आशिल्ल्यान खंय फक्त रांगोळीचीच सर्त दवरिल्ली. आयतारा सांजे सर्तीची इनामां वांटली. हांव 7वी क्लासान शिकता आनी म्हाका रांगोळी खूब आवडटा आनी आयज हांव हांगा घालूंक येयल्लें आसा आनी हांवें बरी म्हाका जाता तितकी बरी घातली आनी म्हाका पुलिसांचो भंय आशिल्लो तो गेलो आतां. हय, फर्स्ट टायम हांवें विजीट दिली पुलीस स्टेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका खबरूय नासलें खंय आसा तें. हांव विचरत हांगा आयलें म्हणटा पुलीस स्टेशन खंय आसा. सो एक्सपिरियन्स बरो आसलो. बेजिकली म्हाका मनान आशिल्लें कित्याक पुलीस पब्लीक रिलेशन आहा तें डेवलप जावपाक जाय कितें तरी. आनी रांगोळी कंपिटिशन करतना कोविडाचे SOP सामको आमी फॉलो करपाक शकतात हे चिंतून आमी एक रांगोळी कंपिटिशन केलें. म्हजो स्टाफ एंटायर स्टाफ विथन 24 hours कालूच डिसायड केल्लें. आज देवा कृपेन सक्सेसफूल जालें. देर आर अबाउट 40 पार्टिसिपंट. आय थँक एवरीवन, ऑल द पार्टिसिपंट हू पार्टिसिपेटेड. नो वन वील बी डिसअपॉइंटेड. ऑल वील बी हॅपी एंड ऑफ द रिजल्ट. इट इज बेजिकली एक देवान तें सगळें करून दाखयलें आनी आय ट्रस्ट इन गॉड टू मच. हेज्या पयलीं पासून हांव कलंगूट आसतना पूण अशें कल्चरल प्रोग्राम करतालो पूण कोविडा खातीर आमकां थोडी रेस्ट्रिक्शन आसात. काँग्रेसीचो कुमारजुंवेचो फुडारी राजेश फळदेसायाचें शक्ती प्रदर्शन. ताच्या वाडदिसाक खंय आपूण जावन कितलेशेच बरे मागपी पावले. हाचे वेल्यान लोकांचो ताचेर विस्वास आनी मोग कळटा. राजेशाची घरकान्न म्हणटा ताणें लोकसेवेन फुडें सरचो. ताचे फामिलीचो पुराय तेंको.
हांवें एक्चुली खरें सांगून बड्डेक हांवें थोडेशे लोकांक आपयल्लो, पण इतले पळोवन हांव सारको अजाप जालो की इतले लोक कशे येयले तेच म्हाका कळ्ळें ना. इतले लोक येयले, सगळे कार्यकर्ते बरे म्हाका आपयनासतना सुद्दां बावडे येयले. इतलो तांकां म्हाजो सारको मनांतल्यान मोग कसो तांकां, कारण खूब बरें करता म्हाका लोक, आनी ते लोक सगळे येयले बड्डेक. दिसता लोकांच्या मनान हांव गेल्लो आसा. लोकांक फक्त हांव जाय, लोक म्हाका फक्त बड्डेक वीश करपाक येयल्या. हांवें आपयनासतना सुद्दां लोक आपूण घरांतल्यान भायर सरल्या. भुरगीं म्हण, बायलां म्हण, दादले म्हण सगळे येयले. आपूण घर म्हणजे सगळे खाली करून सगळे लोक हांगा येयल्या. आमकां टायम जितलो पयलीं दिवंक आशिल्लो तितलो तो दिता, तो आमकां खंय एडजस्ट करचें पडिना. पण जेन्ना म्हाका अशें दिसता तो इतले लोकांक इतले हेल्प करता, इतले लोक तेका जितले तेजे मायेन येयल्या पळय, ते इतले म्हाका बरें फील जालें की खंय जर आमकां एडजस्टमेंट फ्युचरान करचो पडलो तर आमी हॅपिली करतली, कित्याक आमचो तेका फूल सपोर्ट आसा. कांयच टेन्शन तेका न्हय, आमच्या बद्दल घेवपाचें न्हय की आमकां खंय तरी एडजस्ट करचें पडटा, तशें ना. पण जेन्ना इतले लाखांनी लोकांक तो जर हॅपी करूंक शकता जाल्यार आमचो तेका फूल सपोर्ट आसा. चवथीचो फिवर जालो. आयतारा अनंत चतुर्दशीन चवथीचो सीझन सोंपलो. कोविडांत दुसरी चवथ तिसरे ल्हार नासतना निर्विघ्न जाली. 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दिसांचे अशे एक करीत 11 दिसांचे गणपती आयतारा पावयले. कोविडांतूय 11 दीस दवरिल्ल्या कांय मेजक्याच भौशीक गणपतींचे विसर्जन. फुडल्या वर्सा येता म्हूण उतर दिवन गणपती गंगेचे वर्साचे वाटेक चल्लो. विसर्जनाची कांय खिणचित्रां. गजानना पार्वतीच्या नंदना मोरया, गजानना गजवदना, गजानना गजानना पार्वतीच्या नंदना मोरया, गजानना गजवदना, गजानना गजानना पार्वतीच्या नंदना मोरया, गजानना गजवदना. आज सकाळच्यान पुजा आनी भटातर्फे अभिषेक जाता. 12:30 ते 1 पर्यंत आमी आरती करता. वर्सा प्रमाणे आमी साजरो करना, आमी महाप्रसाद दवरना. तेजे बदलाक आमी प्रसाद म्हणून आमी पाकिटी केले आनी लोकांक वाडटले. ते म्हणून आमी किर्तनूय दवरना. आमचे भितर आमी भजन करतले आनी अनंत चतुर्थीचे समाप्त जाता. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.